नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। 2000 वयर कामगारांक नोकरी वेल्यान काडपाची सेजा गोवाची तयारी मायनिंग सुरू जावपाची चिन्ह नाशिल्ल्यान कंपनीचो निर्णय म्हणून बोवाळ। एसईझेडाच्या 7तल्या 5 प्रमोटरांनी घेतिल्ले प्लॉट जीआयडीसीक दिले परत। चेअरमॅन ग्लेन टिकलो म्हणतात ते जमनी खातीर घेतिल्ले डेपोझिट प्रमोटरांक जुराद सयत फारीक। नववी 11वीचे भुरगे दोना परस चड विशयांनी फेल जाल्यारूय तांकां परत परीक्षेक बसून दिवपाच्या गोंय शिक्षण मंडळाच्या निर्णयाक प्राध्यापक प्राचार्यांचो विरोध, निर्णय रद्द करपाची मागणी। स्टेमी गोवा वेवस्था फुडल्या 6 म्हयन्यांत पुराय गोंयभर सांग्यार फोंड्या तालुक्यांत 5 नवी सेंटरां टेलिमेडिसिनूय पावतले गांवांनी। कॅन्सर हॉस्पिटलाचे काम रोखडेच सुरू, आरोग्य मंत्र्याच्यो घोशणा। काणकोणा लोकांनी 2 वरां आडायल्लो नॅशनल हायवे मुद्दम धपको दिवन फुजो काडिल्ल्या 4 व्हिलरवाल्याक धरून पोलिसांक 24 वरांचो दिल्लो प्राझ, सांज मेरेन धरलो 2 व्हिलरवालो जीएमसीत। प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी नोकर भरती खातीर चाचणी परीक्षा आता कोंकणीतूय, आता मेरेन जातली फक्त हिंदी आनी इंग्लिशीत, अर्थमंत्र्याची लोकसभेत जाप। आनी आशियाई सिल्वर मेडलिस्ट यश फट्टेची आता वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाचेर नजर, ट्रेनिंगाक चल्लो इजिप्ताक। मायनिंग सुरू जावपाची चिन्ह नाशिल्ल्यान गोंयांतली व्हड मायनिंग कंपनी सेजा गोवा आपल्या कामगारांक घरा धाडपाची तयारी करता। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडल्या 1 म्हयन्या भितर सेजा हो निर्णय चालीक लावंक शकता। मायनिंग बंद पडटकच सुमार 1.5 वर्स सगळ्या कामगारांक पगार दिलो। आता ते कुस्तार जायत चल्लां अशें कंपनीन कांय दिसां फाटीं कामगारांक कळीत केल्लें। सेजात सध्या 2000 वयर कामगार नोकरी करतात। एसईझेडाच्या 7तल्या 5 प्रमोटरांनी घेतिल्ले प्लॉट जीआयडीसीक परत दिल्यात। त्या जमनी खातीर घेतिल्ले डेपोझिट जीआयडीसीन प्रमोटरांक जुरा सयत फारीक केला म्हूण चेअरमॅन ग्लेन टिकलो सांगता। ते खातीर महामंडळान ओरिएंटल बँकेकडच्यान 200 कोटींचें रीण घेतलां। उरिल्ल्या 2 प्लॉटाचें कितें करप ते खंय सुप्रीम कोर्टात वचून थारायतले। त्या प्रमोटरांची डेपोझिटां फारीक करूंक सरकाराक आनीक 40 ते 50 कोटी जाय। Already there is a Supreme Court order which was direction from Supreme Court that we should take back our land and pay back the money, which for 5 parties they have already, land has been surrendered, given back to us, and we have paid the money to them. How many parties? 5 parties, and 2 more parties still in abeyance because they have not given the letter of consent, okay, and which has been cleared. So land is already in our possession. Surrender everything has been done, registered deed has been done, or surrender has been done, and we have taken back, and payment also has been done. So if you want me to specify, I could specify. Roughly, see, we have taken from Mrs. Inox Mercantile, then we have taken from Mrs. Peninsula Pharma Research, which is about 2 lakhs and odd, Mrs. Planet View Mercantile Company, which is Verna. Then we have taken from MSK Raija Corporation Private Limited, where land is Verna. And we have taken from Mrs. Perigam Logistics and Diagnostics Private Limited, which is Verna again. And the remaining balance is from Macro Finance Finlease Private Limited, which is in Verna, which is still yet to come to us because the consent is not yet given. At Verna is which is about 2 lakhs, and the balance at Meditech Specialties, which is about which the land is in Keri Ponda. Payment has been done approximately about almost about 200 CR, 200 crores to these parties. Okay, आणि ते एका दोघांक जर दिले जाल्यार तेका आनी कितले अमाउंट लागतलो तुमकां? ताका about only much, but it's about 12 lakhs. One is 12 lakhs at Keri Ponda and 2 lakhs. There will be about another about 40 to 50 crores. एसईझेड प्रमोटरांकडच्यान घेतिल्ल्या या प्लॉटांचे जाता तितले बेगीन नवे उद्देगीक डील करून रिणाचे वजे हलके करपाचो आयडीसीचो प्लान।
About approximately 200 crores आम्ही लोन घेतलेलं असं ओके from the bank, which now, नाबार्ड not NABARD, it's from Oriental Bank. ओके Yeah, so we have to work with Honorable Minister, Honorable Chief Minister and Honorable Minister for Industries, Vishwajit Rane. We have to work that somehow, there's a suit proposal and get some land allotted or auction or whatever and ensure that we clear रिपेमेंट the roads. करपाक Yeah. विश्वितान स्टेटमेंट केल्लो लँड पॉकेट्स आतां आपण सध्या इश्यू करचो ना वील कम आउट विथ द पॉलिसी म्हणून Yeah. ते पर्यंत तुका रेव्हेन्यू क्रंचूय येतलो पे बॅक करपा रीण लोन No, पे बॅक that is true. In fact, he wanted a proper, complete detail as a minister, definitely. So all that information data we have given to Honorable Minister Vishwajit Rane, and immediately once we get the information, we'll sit down and work it out further. आणि ते दोन पार्टींक दिवपा परत आणि रीण एक्सटेंड करचे आणि वाडोवचे पडटले 200 crore तुम्ही ओरिएंटल कितें घेतलेले वय सो आतां आनी थोडे 40-50 घेवचे पडले ते आमकां घेवचे पडटले परत. तेच बँके कडल्यान वय, त्याच बँक ऑलरेडी आमी घातलेले आसा इतलें आमकां जाय म्हणून. सो दिस इज बीन रिलीज सो फॉर 200. सो वन दॅट लँड कम्स वी विल रिलीज द रेस्ट ऑफ द अमाउंट. ओके थँक्यू प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. 9वी आणि 11वीचे भुरगे दोना परस चड विशयांनी फेल जाल्यार तांकां परत परीक्षा दिवपाचे निर्णायक गोंयचे प्राध्यापक प्राचार्य आणि शिक्षकांचो विरोध. शिक्षणाक खंय अर्थूच उरपाचो ना. संघटनाची काल बसका जाली. आतां मेरेन विद्यार्थी फक्त 2 विशयां मेरेन फेल जाल्यार परीक्षा दिवंक मेळटा. बोर्डान नवो निर्णय रद्द करचो म्हणून मुख्याध्यापक आणि प्रिन्सिपल मागता. शुक्रारा ते बोर्डाच्या चेअरमॅनाक मेळटात. Yeah, now we are opposing this scheme of the co-op board for the various reasons. One, why these two sets of rules? For 10th standard, there is no ATKT. So why ATKT for 9th and 11th? There should be the same set of rules for both 10th and 12th as well as for 9th and 11th also. Secondly, we feel that what is the use of giving them this ATKT? Will the students of 9th standard and 11th standard be in the mood of studies when they are 100% sure that if they study or no study they will be going to the 10th standard. Thirdly, today students cannot pass in 2 subjects. Will they be able to pass in 4 or 5 subjects? Next, all the students, whether they pass or fail, they'll go to the 10th standard. Now in the 10th standard, there will be 2 sets of students now. One who have passed on their own, second who those who are pushed. So what will be the standard of the 10th standard? It will be a misery for the teachers, how they can teach 2 starting set of students. One who wants to study and second who don't want to study. Indiscipline in both the classes, 9th as well as 10th will be more. Bodakami, we are going to meet tomorrow as the appointment is given, and we'll put all our case before him opposing the move, because all the headmasters are against this move because it is not in interest of the students. Because on the contrary, students will be neglect the studies. काळजाच्या आताकाचे दुयेंतीक सुरवातीक इंजेक्शनाचे उपचार दिवपी स्टॅमी गोवा प्रोग्राम बरेपैकी चल्ला. सुमार 250 लोकांचो जीव आतामेरेन वाचला. ह्या कार्यावळीचो सांगे फोंड्यासारकेल्या तालुक्यांनी विस्तार करपाचो प्लान आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन उलोवन दाखयला. फाटल्या डिसेंबरांत स्टॅमी गोवा प्रोग्राम सुरू केल्लो. टेलिमेडिसिनूय फुडल्या 5-6 म्हयन्यांत गांवांनी व्हरपाचो प्लान. कॅन्सर हॉस्पिटलाचें कामूय खंय रोखडेंच सुरू. हे जे प्रोग्राम आम्ही चालू केल्ले, वी आर एबल टू नाव सक्सेसफुली थ्रोम्बोलायज द पेशंट एट द पेरिफेरी. म्हाका दिसता चडशे आमचे लोकेशन्स कवर जाल्ले आसा. एक 5 लोकेशन आमी कवर करूंक सोदता एडिशनल, म्हणजे सांग्या सारखे लोकेशन. आयज पेरिफेरी म्हणजे वाळपय पासून सगळीकडे म्हाका काणकोण आमी ऑलरेडी चालू केल्ले आसा. थंयच्यान आमी थ्रोम्बोलायज पेशंटाक करून ताका एलेक्सिन म्हणून गोवा सरकार पयले राज्य हा देशान जे ह्या तरेचो प्रोग्राम सक्सेसफुली चलयल्लो आसा आनी हो एक मॉडेल जावन आसा. आनी आता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक वचून तेंचे प्रेझेंटेशन आहा फाल्यां सकाळी. आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमी कमीत कमी ह्या टोटल पेशंटाच्या संख्येंतल्यान कमीत कमी एक 260 लोकांचे जीवन आमी वाचोवंक पावले. आनी ह्याच तरेन आमकां ते फुडें व्हरूंक जाय. आमी डॉक्टर्स आमचे ट्रेन जाल्ले आसा आनी हे 5 मशिनां एडिशनल आमकां जाय. ते थंय
आमी प्रोक्युअर करून आमी थंय ते दिवपाचो म्हजो प्रयत्न. म्हाज्या मनान कितें चल्लां, पूण म्हाका दिसता machines, I don't know how long it takes for them to give us the machine, but we will find modalities to procure it at the earliest so that places like Sangay and other areas also get covered. Government of India has come out with a new RFQ document where they are talking about different models of running super specialty hospitals. And that is the model that we will take, which is already approved through Niti Aayog. That is the model we will take to try and see what is the best way forward for the new super specialty hospital, new South Goa district hospital, and also the new Pedne hospital. And one major thing which I want to announce today, that over the next 6 months, we want to tie up through a normal transparent procedure for telemedicine. And telemedicine means maximum optimum utilization of telemedicine, basically for diagnostics. Also we want to do. So in this manner we want to move forward. And another 10 days, I think the work, 10-15 days, I think the work on the new cancer hospital should start. I have already cleared the file. I think once the money is released to HSCC, that work is also going to come up on the way of the super specialty hospital. आमदार काल्लूसान तेको दिल्लो नंदादीप राउत मुरगांवचो नवो नगराध्यक्ष आमदार मंत्री मिलिंद नायकाक तेको दिल्ल्या सैफुल्ला खानाक ताणें 14 आड 11 मतांनी हारयलो. उपनगराध्यक्ष पदाचेर रिमा सुनुल्लेकार जिखली. तिणें मुरारी बांदेकाराक 14 आड 11 मतांनी हारयलो. नंदादीप मुरगांवचो 51वो नगराध्यक्ष. जे म्हाज्या वांगडा कावन्सिलर आसलेले 13+1 मागीर आमकां जुजे फिल्पान सपोर्ट दिलो. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कितें ते कावन्सिलरांक जे म्हाज्या फाटल्यान रावले, म्हाजेर विश्वास दिलो तेंच्यांनी. हांव एग्री जाता, लोकांक खूब त्रास जाला, आमकां फ्लडींग जालें, पयलींच्या कावन्सिलान काम सारकें करूंक नासलेलें. हांव फुडें सरतलो. पयलीं म्हटल्यार सगळे ड्रेनेज कितें आहा त्यो सॉल्व करतलो आनी हांव प्रामाणीकपणे काम करतलो. आनी होप यू विल डू डेव्हलपमेंट ऑफ वास्को. आनी जे प्री मन्सून वर्क पळय आमची कावन्सिलान केलां ते सगळ्याचे वार्डाक केल्ले आसा. इट इज इन ब्लॅक अँड व्हायट. वी हॅड टेंडर्ड आनी त्या प्रमाणे सगळ्या वार्डांनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम केल्लें आसा. जर तर कोणाच्या वार्डाक काम जालें ना म्हणटा इट इज अ फॉल्ट ऑफ कावन्सिलर. ही हॅज टू कॉपरेट विथ कॉन्ट्रॅक्टर, जेईज, supervisors and get the work done in their work. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. काणकोणकारांनी दनपरां 2 वरां 4 रस्त्यार नॅशनल हायवे आडायलो. दोगांचे पेटले आनी तिडकी सरशी एकलो दुसऱ्याच्या 2 व्हिलराचेर गाडी ठोकून गेलो. 2 व्हिलरावेलो प्रेमानंद नायक गांवकार क्रिटिकल जाल्ल्यान जीएमसीत. मारपी आनंद पागी फुजो. ताका पयले सुवातेर हाडचो नाजाल्यार येरादारी सोडचें ना म्हणून लोकांनी नेट धरिल्लो. उपरांत मध्यस्थी करपी पुलिसांक 24 वरांची डेडलायन दिवन येरादारी सोडली. पुलिसांनी सांज मेरेन आनंद पागेक कांदोळी सावन धरलो. आनंद पागी म्हणटा ताणें खंय मोटारीन प्रेमानंद नायक गांवकाराच्या स्कुटरीक मुद्दाम धपको दिलो. ते पयलीं खंय दोगांचो वाद जाल्लो. प्रेमानंदाक क्रिटिकल आशिल्ल्यान जीएमसीत एडमीट केला. आरोपी आनंद पागी गाडी मारून फुज्जो. आनंदाक उखलून हाडात म्हूण काणकोणकार चाळवले. तांणी 4 रस्त्यार हायवे आडयलो. पुलिसांनी मध्यस्थी केली खरी, पूण आनंदाक उखलपाक तांकां 24 वरांचो प्राज. मॅक्झिमम आमी एफर्ट्स करतात कळ्ळें न्हू. जितले बेगीन जाता पळय तितले आमकांय बी अरेस्ट करपाक जाय तेका. पूण तुमी लोकांनी आमकां मातशें कॉपरेट करपाक जाय. एटलीस्ट आयचो दीस तरी तुमी मातशें पिसफूल रावा. आमी एफर्ट्स करता आनी तेका इमिजिएटली अरेस्ट करपाक. हायवे आडयल्ल्यान सुवातीर जिल्लोधिकारी पावलो. तेन्ना
टोटल डिटेल्स कॉन्टॅक्ट गाडीचो ओनर कोण त्याचे बाकीचे कॉन्टॅक्ट सगळे दिल्ले आसा सर. आता गाडी कोण तो खबर नासलो, फुटेज नासली, कितें तें खबर नासलें एक वेगळी गजाल. सगळें जेन्ना तुजें रॉ मटेरियल तुमचे कडेन आसा पुलिसां कडेन जाल्यार हेका धरपाक डिले कित्याक जालो काल? त्यांची फॅमिली आसा आनी तेंगे फॅमिली कोण ओनर सगळे आसा जाल्यार डिले कित्याक जाता? म्हाका दिसता खंय तरी पॉलिटिकल प्रेशर आसा, तेंय जाल्यार सांगचें आमकां. कलेक्टरान मध्यस्थी केल्या उपरांत लोकांनी पुलिसांक 24 वरांची डेडलायन दिली. 24 वरान जाल ना मागीर कितें? 24 वरान जाले ना न्हू, सो तेजे जातलेच पोलीस स्टेशनाचेर नाल्यार आमी 24 तासां भितर धरला आनी पोलीस स्टेशनार मोर्चे हाडटले. ना ना आज 24 तास धरले ना, जालना जाल्यार आमी पोलीस स्टेशनार मोर्चे हाडटले. पुलिसांक 24 वरांची डेडलायन मेळिल्ली, मात सांज मेरेन तांणी आरोपी आनंद पागीक खंय कांदोळे धरलो. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. म्हापशा नुस्त्याच्या मार्केटाची घाण हॉटेलां आनी शॉपाचे गटार नाल्यांत सोडटात. नालो तार न्हंयत वता आनी न्हंय घाण जाता म्हणून कांय म्हापशेकारांनी आतां इशू केला. ते न्हंयत गणपती विसर्जन जाता. हेल्थ ऑफिसर आनी म्हापसा पालिकेच्या ऑफिसरांनी एकठांय इन्स्पेक्शन केलें. हॉटेलांक सोकपीट घालूंक लायता नाजाल्यार 2 दिसां भितर लायसन्स रद्द करता हेल्थ ऑफिसर उलोवन गेला. जॉयंट इन्स्पेक्शनाक गेल्ले कडेन लोकांनी हेल्थ ऑफिसराक बरोच उजरायलो. हॉटेलांक सोकपीट घालूंक लायता नाजाल्यार 2 दिसांनी लायसनां रद्द करता म्हूण सांगून ताणें निमाणे स्वताची सुटका करून घेतली. मार्केटांतली सगळी जी सेवेज आसा ती आमी तार नदीन कशी जी डायवर्ट केल्या तर तुमकां आतां दाखोवपाक येयलेलो आसा. ही घाण खंयसून आतां आमची सुरवात जाल्या मार्केटांतसून तरी हे पळया तुमी आतां. हो मागीर डायरेक्टली फ्लो जाला तो सारको तार नदीन आमच्या. हे आमी मनीस करतात, कितें जानवर हांगा करिनात, कळ्ळें न्हू. मनीस सुद्दां कितें एड्युकेटेड हांगा लोक थोडे आसा ते. आतां एक्चुअली जेन्ना लायसन इश्यू करता हेल्थानसून जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं इन्स्पेक्शन करपाक जाय न्हू. हांगा कितें तेंच्यांनी बाबा सिवेजीक बाबा कितें तरी तेंच्यांनी प्रोविजन केला म्हणून केला काय ना म्हणून ते करिनासतना डायरेक्ट इश्यू काय करूं शकता लायसन्स तर ते. जशें म्हापशेकारान आमच्या जोशुआ MLA निवडून हाडला तेणे प्रूव करचो आता की यू आर द बेस्ट MLA म्हणून. आनी जाता तितले बेगीन हेल्थाक PWD आनी सगळ्यांक प्रेशर घालून हे बेगीनचे बेगीन हे नाले क्लीन करून घेवचे. मार्केटांची जी घाण आसा जावं जी शॉपां आहा बीफ जावं रेस्टॉरंटां हांगा तेंचे सगळ्यांचे जे नाल्याक सोडला पळय तो नालो जो जाल्लो आहा कनेक्ट तारी कडेन आनी हितून सगळें प्रदूशण जाल्लें आसा तें घाण जाता एकदम उदक जाल्लें आसा. आनी परत जे आमी मेन कितें जाता आमी हिंदू लोक जे गणपतीचें विसर्जन करतात ते त्या उदकान करता. सो हेका लागून म्युन्सिपालिटीन कितें तरी करपाचें आनी आमच्या गव्हर्मेंटाच्या लास्ट टायम म्युन्सिपालिटी सांगलें म्युन्सिपालिटीन म्हणपाक कितें चेअरपर्सन मिस्टर रायन बीन म्हणपाक आमकां तें लागना म्हणपाक तेंपरा WRDक लागता म्हणपाक लागलें. सो तेन्ना सुद्दां तेंच्यान WRDक लागता म्हटल्यार कितें तेंच्यानी फीडबॅक घेतला काय खबर ना आनी अजून काय दोन आतां श्रावण जावपाचो श्रावण परत आमी गणपतीचें विसर्जन करतले. सो तेज्या पयलीं आमकां करून दिवपाचें म्हणटा. हांवें आतां इन्स्पेक्शन केलें हांगा हॉटेलां जे हॉटेलां आहात चायेची हॉटेलां तेंचे डायरेक्ट उदक हितून नाल्याक वयता म्हापशा मार्केटाच्या फाटल्यान फीश मार्केटाच्या फाटी ते नाल्याक सोडटात उदक. तांकां आतां हांवें सगळ्यांक तेंची नांवां घेतलेलीं आहा. तांकां 2 दिसांनी तांकां नोटीस काडटा आनी तांकां सोकपीट बांदपाक सांगता. सोकपीट तेंच्यांनी बांदूंक ना आनी तेंचें लायसन्स कॅन्सल करता. ऑनवर्ड बेजीस जर तुम्ही हेल्थ लायसन इश्यू केले तर तांकां सेफ्टीकाचें जर प्रोविजन ना जाल्यार सेफ्टीकाचें प्रोविजन ना जाल्यार कशें दिलें आसतलें क्लियर कट हे जाल्यार हे नवले न्हू सारकें सांगा. पळोवचें पडटलें ना म्हणजे तुका सारकें खबर ना न्हू. हांव आयल्यार म्हाका 1 वरांसूच जालें. 1 वरां जायना पण म्हापशान तूं आसा म्हणजे तुका सगळें खबर आसपाक जाय न्हू. आयज समज तूं सायड इन्स्पेक्शनाक गेलो तुका सगळी नॉलेज आसपाक जाय न्हू की बाबा तूं कित्याक लागून येयला म्हणून तूं हांगा. खबर आहा रे. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम सुंदर फट्टे. ओडिशांतल्या पुरीच्या जगन्नाथाची आज यात्रा. आषाढ म्हयन्यांत यात्रा जाता. वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान देश विदेशांतल्यान लोक ह्या यात्रेक येता. गोंयांतूच ओडिया समाजाच्या वतीन जगन्नाथ यात्रा जाता. जगन्नाथाच्या 10 अवतारांक ह्या दिसा पुजतात. रथाची वाट सान्न मारून नितळ करतात. पुरीत भांगराची सान्न घेवन रथाचो मार्ग साफ करपाची प्रथा.
हमारे पणजी नगरी में स्वामी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और इसलिए आज की रथ यात्रा पे आप सबको मैं बधाई देता हूँ। देव जगन्नाथ से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि सभी की मनोकामनाएं ये पूरी हो, सबका जीवन मंगलदाय हो। ऐसे तो पांजिम में हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा का ये 11th ईयर है। शुरुआत हम लोग श्री जगन्नाथ टेम्पल ट्रस्ट गोवा, ऑल गोवा ओडिया एसोसिएशन और इस्कॉन का सहयोग में हम लोग चालू किए थे। गोवा में जगन्नाथ मंदिर नहीं था, संकल्प था हम लोग जगन्नाथ जी को कैसे गोवा में लाएं। और बहुत खुशी की बात है कि 2017 में हम लोग बांदोड़ा में एक जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर बनाए हैं और उन महाप्रभु का ये सेकेंड रथ यात्रा है। लास्ट ईयर पहले रथ यात्रा हुआ था और उसके साथ साथ बाहुड़ा यात्रा जो हो 9th डे में होता है रथ यात्रा का, वो हम लोग लास्ट ईयर पोंडा में किए थे, इस साल भी पोंडा में किए हैं। प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी नोकर भरती खातीर चाचणी परीक्षा आता कोंकणी भाशेंतूय जातली। अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्री निर्मला सीतारामणान लोकसभेत चाप दिल्या। ह्यो परीक्षा खंय फक्त इंग्लीश आनी हिंदीत जातल्यो, त्यो प्रादेशीक भाशांनी जावच्यो म्हणून मागणी आशिल्ली। कोंकणी धरून आनीक 12 प्रादेशीक भाशांनी ह्या वर्सा सावन ह्यो एग्जामी जातल्यो। In the present system, candidates educated in local languages are at a disadvantage due to the medium of examination. Various references and representations have also been made and received suggesting inter alia to conduct the recruitment examination for RRBs in regional languages. The functioning of RRBs is state specific and rural focused, and therefore knowledge of the local language of that particular state or region would help the candidate in performing his duties effectively. Thus, with a view to provide a level playing field and to expand employment possibilities for local youth, it has been decided that the examination for direct recruitment of officers scale 1 and office assistant multipurpose in RRBs will be conducted in 13 regional languages in addition to English and Hindi. I'll just read it out one. These 13 regional languages are Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu. This change shall be implemented from the mains examination of CRP RRB 8, which is 2019, this year onwards. आशियाई ज्युनियर स्क्वॉश सर्तीत सिल्वर मेडल जोडपी वास्कोचो यश फट्टे आता वर्ल्ड चॅम्पियनशिपा खातीर तयारी करपाच्या मार्गार। माकावांतल्या सर्तीच्या फायनलीत तो भारताच्या वीर चोटरांनी आड हरलो आनी ताका सिल्वर मेडलाचेर सातीचवेच रावचो पडलो। भांगरा पदक मेळिल्लें जाल्यार चड उमेद जावपाची कांय हरकत ना, खेळांत अश्यो गजाली घडटात म्हणून तो प्रुडंटाकडेन उलयलो। आता वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाच्या तयारेक तो इजिप्ताक चल्लो। Winning silver at this event in the under-19 category, the journey has been tough, and I've worked very hard to earn this. Maybe I could have changed the color to gold. It was a very close match against a fellow Indian squash player. We both created the history by making it to the finals of the under-19 in the Asian Junior Championship, and feels very good as I played really tough matches in the entire week of the event. Defeating the Pakistani in the semi-final also was a big achievement for me, and yes, feels great to win the silver medal for India. Well, this surely isn't the end. I have the World Championship coming up in the next 1 month in Malaysia at the end of July, for which I'll be going to Egypt for 15-20 days the next week. Surely, again, as I said, I could have changed the color to gold, but again learned a lot from this, and
and will surely implement it in my future matches when I'm representing India. And yes, my next aim will be the World Junior Championship at Kuala Lumpur in July. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान आय लिगात सोंपोवन ISLाक मुखेल टुर्नामेंटाचो दर्जो दिलो जाल्यार भारतांतलो फुटबॉल काबार जातलो. चर्चिल ब्रदर्स क्लबाचो पात्रांव बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमा उलयला. मडगांवा मिडिया कडेन उलयतना चर्चिलान AIFFच्या कोफुसावी कारभाराचेर टिका केली. ISL cannot produce the player. I League is producing the player of the India. I League एक क्लब असप म्हणल्यार एक क्लबा कडेन 200 ते 300 प्लेयर आयदर द अंडर 10, 15, 13, 18 आनी प्रोफेशनल आनी आय लीग म्हणून 200 ते 300 प्लेयर आसता तयार करता एक क्लब. ISL इज वॉट आमची क्लबा पळय आमी तयार करता तो प्लेयर तो वता आज सुपर लीग मुट्टी ISL म्हणून दितलो. सुपर लीग इज नॉट गोइंग टू बी द ISL. Premier League is not going to be the ISL in the country. Premier League is the I League in country. Super League pasun I League in the country because it's 25 years. And 5 वर्षांनी गेम तो रितून प्रोफेशनल म्हणटा आनी प्रीमियर लीग म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता इंडियेचो फुटबॉल ते आज काबार करपाक. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.